स्पेशली एक मीटिंग पॉइंट तो एका वचपाक वाट ना त्याच्या खातीर प्रॉब्लम कितें हांगाच्यान तो जावन पयलीं एक्चुअली ओपन आसलें जस्ट 7-8 months back it was बंद आमकां ही ड्रेनेज लायन आसली ही ड्रेनेज लायन सो आमी कितें केलें जे विदाल जाल्यार मुखार ड्रेनेज सुधारले सुधारले सर सर कितें जालें हिंगा वी हियर दॅट समबडी इज ग्रीवियसली इंजर्ड ऑर समथींग आयज सकाळीं 8 सुमार जेन्ना हो इन्सिडंट जाल्लो इट वॉज रेनिंग हेविली फॉर पास्ट 2-3 days ड्यू टू रेन द वॉटर वॉज एक्युमुलेटेड ऑन द अदर सायड ऑफ द कंपाउंड वॉल जेन्ना आमचो मनीस एज अ सेक्रेटरी सकाळीं आमी थिंगा हाडलेले फॉर द इन्स्पेक्शन सो वी फावंड दॅट द सिपेज ऑफ वॉटर जें उदक थिंगा भरलेलें इट वॉज मोर दॅन हाफ अ मॅन यू कॅन से टील दीस नायट सो जेन्ना आमी उदक वी फायंड आउट लायक कितें जालां सिपेज कित्याक इतलो उदक येना सो आमचो सेक्रेटरी उबो हिंगा हाडलेलो टू सी द वॉल कितें जाय एट दॅट मोमेंट इन द फ्रिक्शन ऑफ टायम द वॉल कोलॅप्स ऑन हिम ड्यू टू वीच सिवियर इंजरी जाल ताका आनी इज एडमिटेड इन SMRC हॉस्पिटल सो एज डॉक्टर्स दे हॅव सेड लायक की फाल्यां तेजें ऑपरेशन हें करतले बिकॉज ऑफ हिज प्रेशर लेवल सो द रेनिंग द डिजास्टर प्रॉपर्टी सायडीन आसा ती कोणाची इट इज so that we don't have an exact idea of it. We'll discuss with the panchayat thing about it. गणेश कितें जालें गाडी बी डॅमेज जाल्या मनीसूय इंजर्ड जाला कितें जालां आयज सर आमचे एवरी इयराचे प्रॉब्लम हांगा इफ यू सी दीस एरिया बिहायंड द एंटायर वॉटर जे आसा उदक आसा ते सगळें हांगासर एक्युमुलेट जाता आनी ह्या सायडीक येता सो एक अशें प्रोविजन करून दिवपाक जाय की उदकाचें जें प्रोविजन आसा सगळे कॉलनीन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम करून बाकीच्या एरियान सारकें सिस्टमॅटीक उदक व्हांवलो जाल्यार हो प्रॉब्लम परमनंट सोल्युशन जातलो नाजाल्यार अशें ते बीन कोसळपाचे इन्सिडंट जायत रावतले म्हाजी गाडी हांगा पार्क आसा ती गाडी आख्खी डॅमेज जाला तुमी पळोवं शकता हांगा बाकीचे गाडी डॅमेज जाला आनी आमचो जो सेक्रेटरी आसा ही इज टेरिबली इंजर्ड सारको सिरियसली इंजर्ड आसा सो तेज्या खातीर आमी मागता अथॉरिटीजा कडेन तुमचो MLA बाबू येयला हांगा आनी बाकीचे अथॉरिटीजा कडेन आमी मागता पंचायत तलाटी आणि बाकीचे सगळ्यांचे इन्स्पेक्शन करून तुम्ही जाता ते नॉट ओनली दिस इन्सिडंट लेट्स नॉट वेट फॉर दिस कॅलेमिटी टू हॅपन लेट्स नॉट वेट फॉर दिस द अदर कॉलनीज आर ऑल्सो देर वेल प्लॅन्ड ड्रेनेज सिस्टम करून आमकां दिले जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रॉब्लम
सॉल्व जातलो. So basically this should be like an eye opener for everybody. Absolutely, this should be like an eye opener. If you can see the impact was such terrible. If you see the video, the akko wall koslun, the rocks which were the bricks which came on our secretary, it was very terrible. आणि तो वाचलो ते पाय ते सारखे डॅमेज आसा पण तकलेन मार लागूना म्हणून बरें आसा. बट विथ दीस वी शूड लर्न. सर आयज तूं हांगा इन्स्पेक्शनाक येयला आनी कंपाऊंड वॉल डॅमेज जाल्या आनी एक मनीस इंजर्ड जाला, गाडयोय डॅमेज जाल्या. कितें सांगू सोदता सर तूं आयज? जेन्ना म्हाका कॉल केलें गणेश नामाणीन तेन्ना म्हाका दिसलें बरो इन्सिडंट बरो व्हडलें कितें हें जालां म्हाजें कोण म्हणपाक लागलो बिल्डींग वॉल कलेक्ट जालें म्हणून. म्हाका शॉक जालो. तेका हांव फाटाफाट जाप करून हांगासर आयलो. सायडीन पयल्यार वॉल कलेक्ट जाला आनी गाडयेक मातशें डॅमेज बी जाल्या. म्हाका दिसता तेची वॉल कितें तर वीक आसपाक जाय आनी ताका लागून उदकाक लागून मातशें तें वॉल कलेक्ट जाला. म्हजें लायक कितें जाता जाल्यार हांव तांकां जरूर हेल्प करपाक शकता. पळय कशें कितें आहा तें हांव ते कोणी डिस्कस करून तेंगे सोसायटी आसा त्यो डिस्कस करून म्हाका कितें हेल्प करपाक हांव तांकां हेल्प करता. सर कितें पंचायत लेवलाचेर जावं हेजेर कितें आयडिया काडूंक मेळटा ड्रेनेजाक लागून कितें यू थिंक म्हाका दिसता तें प्रायवेट हांगासर हेवूय आसा प्लॉट आसा आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी सगळें एकठांय रावन कितेंय ताका ऑल्टरनेट कितें जालो उदकाक वचपाक कितें करून प्रोविजन दवरपाक जाय. म्हाका दिसता तें सगळें बसोनूच तें करपाक शकता. ते मागीर ना ना सगळे रिझर्वेशन आणखी काय नाही